सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज 8वें 9वें सान जुजेवाजाचे परबेक तयारी आनी आयचो आयतार मिसाची मांडावळ करता सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक दोरेका घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक खेरीत भाशेन मागुया आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज जॉर्ज आनी प्लासिदा डिसोजा आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया मॅरिलीज गॉन्साल्वीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया खेरीत भाशेन आमच्या कुमन्यांक घेवंक तयारी करतल्या भुरग्यां पासत मागुया ह्या दिसांनी तांची लागशिल्ली तयारी चालू आसा तांणी जेजूक घेवंक ही आपली तयारी बरे भाशेन करूंक तांचे पासत तांच्या आवय बापाय पासत आनी तांच्या संदेशकारां पासत मागुया तशेंच 18 तारखेर आमचे फिरगोजेन सावियोला फेर्नांडीस हाचे कॉन्सेक्रेशन जाता ताचेय पासत आमी एमिसाचे भेटेन मागुया आनी आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां समारंभूक आमी तयारी करूंक सुरू करता हे तयारेचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावां भयणीनो क्रिस्ताच्या पाटलोदाराचें जिवीत क्रिस्ताक परगोटणेचे दिशेन फुडें वचूंक फावो जुआं बातिस्तान जेजूक बोट दाखोवन आपल्या शिसांक उचालोल्लीं उतरां हो पळयात देवाचो मेंढरो आयच्या सेवाधर्माचो विशय कसो आमी विंचला म्हजीं उतरां कोन्यो आनी वागणूक दुसऱ्यांक जेजूची पावयता काय हो विचार जण एकल्यान आमी करूंक फावो ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेर आमी सान जुजेवाजाची दबाजीक परब समोरतल्या आनी हेच मनान आयचो आयतार आमच्या गोंयच्या महाधर्मांप्रांतान ताची भोक्ती ओदीक वाडोवचे खातीर भेटयल्या सुर्या जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक तो जायतो वावुरलो तर सान जुजेवाजाची भोक्ती वाडोवंक आनी ताचे देखीन आनी विनोनीन जेजूक गवाय दितले आमचें क्रिस्ती जिवीत जावंक आमची मागणी हे मिसाचे भेटेक देवाक उबारुया हो पळयात देवाचो मेंढरो हो आयचो विशय आनी आतांच सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें सान जुजेवाजाची भोक्ती वाडोवंक आयचो आयतार भेटयला आमचो गोंयचो बागीवन आमचो गोंयचो पूत आनी देवाच्या मेंढऱ्याच्या पावलांनी चल्लो ते शिकोवणेन चल्लो ही शिकोवण ताणें दुसऱ्यांकूय दिली जाल्यार ताची भोक्ती वाडोवंक आमी आमच्याय जिवितांत ताणें केलां तशें करूंक आनी ताची खबर दुसऱ्यांकूय सांगूंक आमकां हो एक उलो तर देवाच्या मेंढऱ्याक जायते पावटी कुशीन दवरून वो देवाचो ताळो कुशीन दवरून आमी मनशाच्या ताळ्याचेर घुसपल्या असले आमच्या चुकींचे हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया सान जुजेवाज अशें म्हणटालो जें कितें तुजे लागीं आसा आनी जें कितें तूं करताय तें सगळें देवाचें म्हूण वळखून घे आनी सदांकाल देवाचे उपकार आठय सोम्या जेजू बरें करूंक आनी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक तुवें आमकां देणें दिल्लें आसा पूण जायते पावटी बरें करता आसतना आमी आमचोच मान आनी व्हडवीक सोदल्या बोगोस आमकां सोम्या काकुतकोर सान जुजेवाजाची म्हणणी ज्यो वस्तू तुका देवाची सेवा करूंक पावयतात त्याच वस्तूंक तुजें जिवीत चिटकून आसूं दी क्रिस्ता जेजू गरजेवंतांक सेवा दिवप म्हणल्यार आमी तुजीच सेवा करप तुजो उपकार गरजेवंतां सवें पळोवंक तूं आमकां संदी फावो करताय तुका सेवा दितल्यो करण्यो पयसावून संवसाराचे भुलवणेक आमी चिटकून रावल्यान बोगोस आमकां
क्रिस्ता काकुतकोर Krista kakutkor. सांत जुजेवाजाची अशी शिकवण देवा मुखार परजळात आनी देखीवन जिविता उदेशी दुसऱ्यांचें जिवीत परजळीत करात. सोम्या जेजू, आमचें जिवीत तुवें उजवाडान भरलां आनी आज पासून तुज्या संस्कारांतल्यान तूं आमकां तुजो उजवाड दित आसाय. तुज्या उतरांतल्यान, संस्कारांतल्यान आनी खासगी मागण्यांतल्यान दिसा दिसपट्टी उजवाड घेवंक आनी होच उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक आमचे प्रयत्न जावंक ना. बोगोस आमकां जेजू. सोम्या काकुतकोर. Sumya kakutkor. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. Amen. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासना. साम्युएलाचे पयले पुस्तका वेले वाचप. देवाची आग पेट दवरलेली त्या सोरेस्पराच्या पवित्र स्नानान साम्युएल न्हिदून आसलो आनी सोरेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचोन
ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनी एक पावट सोरेस्पोरान म्हणलें, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन प्रतिपाद केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सोरेस्पोराक अजून वळखूंक नासलो, कित्याक सोरेस्पोरान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सोरेस्पोरान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सोरेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच, आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं असो म्हूण. उलय सोरेस्पोरा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सोरेस्पोर येवन ताचे सोरशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सोरेस्पोरा, तुजो सेवक आयकता. सामुएलान वाडोवन वेताना सोरेस्पोरा ताचे सोवें आसलो आनी सोरेस्पोर उलयता तितलेय उतराक तो सोकला पडोवंक दिनासलो. देवाचे उतोरे. देवाचे बरोकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. पोतून म्हणुया, तुजी खुशी करूंक येता. आशेवन आशेवन सोरेस्पोराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घाला, आमच्या देवाचें किरकोण. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. योद्न आनी भिटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केल्याय. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग कोत्ता. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगोट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सोरेस्पोरा. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. वागेवन पावलून करीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, मनशाची कूड पुरजोडपणाक न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जीवन केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जीवन करतलो.
तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकळत सोम्या कडेन एकटवता तो ताचे कडेन एकूच आत्मो जाता. परजोडपणांतली कडसडाट मनीस करता ती हेर सगळी पातकां कुडी बायली, पूण परजोडपण करता तो आपलेच कुडीचेर आड पातोक करता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतल्यात आनी तुमचे सोवे तिकान करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचे मंदीर म्हूण तुमी नकळत. तुमी तुमच्यो न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यात. म्हणटच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात. देवाचें उतर हे देवाचे बरेकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salve spora, 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 आमकां मेसायस मुंगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. कृपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्यात. salve spora, salve spora, salve spora, salve spora, salve spora, salve spora. salve spora, salve spora, Surve spor तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुआव आपल्या दोगा शिसां सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, रबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वात तांणी देखली. आनी तो दीस ते ताचे शीं रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलेलीं. जुआवांची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हळें, तूं सिमांव, जुआवांचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफस म्हणजे खडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आयचो आयतार आमचे दियोसिजीन बागयोन जुजेवाजाची भोक्ती वाडोवंक भेटयल्लो आयतार. भोक्ती वाडोवंक म्हणल्यार जुजेवाजाक आमी आमच्या मनान दवरूंक, आमी जेन्ना देवा लागीं मागता तेन्ना आमी जायत्या सांतां भोगतांक उलो मारता, आमचे पासत माग म्हूण. जाल्यार असल्या वेळार आमी बागयोन जुजेवाजाक आमचो मध्यस्थी करूंक आनीक ताणें जें आपल्या जिवितान केलां आनी आपल्या जिवितान शिकयलां तें आमच्या जिवितान पाडूंक, हें करपाची आमची भोक्ती आमी सांबाळूंक हो आयचो आयतार केरीत भाशेन दवरला. भाव भयणीनो, जुजेवाजाच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार तो भुरगो तावन मोरो पासून जेजूक चिटकून रावलेलो भाग्यवंत याज्ञीक वो भाग्यवंत मनीस, भाग्यवंत क्रिस्तांव अशें ताणें दाखयलां. तो जल्मलो आनी ल्हान आसतनाच ताची आवय केरीत भाशेन ताका सांतुल्या म्हणटाली. सांतुल्या हें
तेजे पॅट नेम आसले. तुमी तुमच्या भुरग्यांक गोडे पॅट नेम्स दवरलेलीं आसात, जायते भाशेचीं बरीं बरीं. थोड्यांची मातशे इल्लीशीं वांकडी आसात. थोडे म्हणटात आपल्या भुरग्यांक लिटल डेवील. तुमी म्हणटात लिटल डेवील, बरीं उतरां न्हू, पूण आमच्या भुरग्यांक आमी लिटल डेवील पासून म्हणपाक लागलोलीं आसा. डेवील आहा तो बरो जाला, ताका कुशीन दवरया. जाल्यार जुजेवाजाक सांतुल्या म्हणटालीं, कित्याक तो देवाच्या मोगाचो म्हणून दाखयतालो. देंवचाराचेर सगळे तरेन तो जैत व्हरतालो. देंवचाराच्यो ताळण्यो आमी जाणां सगल्यांक आसात, भुरग्यांक आसात, तरणाट्यांक आसात, वाडलेल्यांक आसात. एके भाशेन देंवचार सदांच तयार आमकां एक आताक करपाक, आक्रमण करपाक. जाल्यार असल्या वेळार जुजेवाज सायबीण मांयचे मजतीन किरीत भाशेन तेरसाच्या मागण्या वरवीं देंवचाराचेर परतून परतून जैत व्हरतालो. जितली फावटी ताळणी येताली तो तेरसाच्या मागण्या वरवीं ताचेर जैत व्हरतालो. इतलें की आपल्या घरांत तावन इस्कॉलाक वेता आसतना, इस्कॉलाक तावन परतून घरा वेता आसतना तेरसाचे मागणे करीत वेतालो. ताच्या हातान तेरसाचें कोत सदांच आसतालें. वाटेर कोणूय जरी तर वेता, भोव करून कोणूय मेलोलो वेता, मेल्ल्यांचें पुरसांव वेता, कोणाकूय पुरूंक व्हरतात, रोखडोच आपलें तेरसाचें कोत काडून तांचे पासत मागतालो. जो कोण मेला ताच्या आत्म्या पासत मागतालो. हे भाशेन सायबीण मांयची भोक्ती किरीत भाशेन जुजेवाजाच्या जिवितान आसली. आनी ही भोक्ती आमकां तो यादनीक जाल्या उपरांतूय दिश्टी पडटा. यादनीक जाल्या उपरांत 1 वर्सा भितर आपलेंच समर्पण सायबीण मांयक करून गुलामपणाची चीट ताणें बरयली. आनी आमी जाणा ह्या दिसांनी इल्लीशी कॉन्ट्रवर्सी चालू आसा. आमची सांकवाडेची इगोर्ज, ती इगोर्ज न्हू तें टेंपल आसलेलें म्हणून अशें म्हणून थोडे जाण आपल्या तकल्यांतल्यान भायर सरलेले आसात उचांबळाय करपाक. जाल्यार जुजेवाज ह्या इगोर्जेन वचून, जी आतां फकत फासाद उरलेली आसात थंयसर, मोडलेली फ्रंटिस्पीस ऑफ ओल्ड चर्च अशें आमी म्हणटा, भलायकेचे सायबिणीक भेटयलेले हे इगोर्जेन जुजेवाज आपली गुलामपणाची चीट बरयता. सायबीण मांयक आपलें अर्पण करता आनीक आपलें मिसांव फुडें व्हरूंक थंय तावन मुखार वेता. भाव भयणीनो, जुजेवाजान जें कितें ल्हान आसतना केलें तेंच मागीर आपल्या जिवितान एक यादनीक कसो तो करतलो. होच जेजू तो दुसऱ्यांक दितलो वेगवेगळे सुवातेर वचून. भोव करून सेलावान जेन्ना पावलो, श्रीलंकेन पावलो, तेन्ना सगळेच तरेच्यो आडकोडी कातोल्क पाद्रींनी थंयसर भितर सरोंकूच जायनासलें आनीक आपलें प्रवचणूय करूंकूच जायनासलें. तरी आसतना वेगवेगळे भेस घेवन सगल्यांक तो मेळ्ळो. आदींचे कातोल्क आसलेले सोडलेले तसल्यांकूय मेळ्ळो, राजा आसले तांकांय मेळ्ळो, लोक जो पयलो क्रिस्तांव आसलो आनी आतां भिरांतीन आसलो तांकांय मेळ्ळो. हें क्रिस्ती जिवीत आनी साक्रामेंतांचें जिवीत किरीत भाशेन एक यादनीक कसो तांकां साक्रामेंत दिवन ताणें हें साक्रामेंताचें जिवीत वयर उबारलें. भाव भयणीनो, जुजेवाज आयज आमकांय सगल्यांक हेंच उत्तेजन दिता. हें करता आसतना ताणें आपली नामना पळोवंक ना. देखूनच घडये जायतीं वर्सां लागलीं जुजेवाजाक सांत म्हूण परगटूंक. जाल्यार जुजेवाज खेरीत भाशेन जेजूक परगट्टा. जेजू दिलो सगल्यांक. आयज देवाचें उतर आमकां देवाक चिटकून रावंक खेरीत भाशेन उलो मारता आनी वाट दाखयता कशे भाशेन आमी चिटकून रावपाक जाय. तेच बरोबर ज्यो आडकोडी आसात आमी देवाक चिटकून रावपाच्यो त्योय आमच्या मुखार दवरता. ह्या वाचपांचेर इल्लीशी नदर घालुया. पयल्या वाचपान आमी सामुएलाच्या पुस्तकान आयकलां, सामुएलाक देव मंदिरान हाडून भेटयलो ताचे आवय आना, जी ह्या देव मंदिरान येवन रडटाली, देवा लागीं मागताली आपणाक एक भुरगो दी, आनी भुरगो दी जाल्यार ताका तुजे सेवेक भेटयतली. ही आंगवण तिणें ह्या मंदिरांत येवन केल्ली. जंय एली म्हणटात तो यादनीक आसलो, देवाचो विचून काडलेलो यादनीक. जाल्यार भुरगो जल्मल्या उपरांत देवाक आर्गां दिवन आनी आपणाची आंगवण पाडून तिणें सामुएलाक हाडून ह्या देव मंदिरान भेटयलो आनी एली ह्या यादनिकाचे सेवेक ताका दिलो. जाल्यार आयचें वाचप जें आमी आयकता, देव सामुएलाक एक भुरगो कसोच उलो मारता, आपयता आपणाशी. आयचो प्रोसेस बरो काय बरो. पयलीं एक पावटी उलो मारलो, सामुएल समजलो एलीन उलो मारला म्हूण ताचेशी धांवलो.
आनीक एक पावटी उलो मारलो परतूनय तेंच केलें, आनीक एक पावटी उलो मारलो तेंच केलें. गेलो आनी एलीक सांगलें, कित्याक आपयला म्हाका. भाव भयणीनो, एक याज्ञीक कसो एलीच्याय जिवितान आमी पळयता, एक याज्ञीक कसो रोकडेंच डिसिजन दिवंक ना ताणें. पयलीं ताणें आयकलें बरे भाशेन सामुएल कितें सांगता, कित्याक म्हाका उलो मारला. जाल्यार ताणें परतून सांगल्या उपरांत मागीर बरे भाशेन ताचेर नियाळ करून एली याज्ञीक कसो समजलो, ताका खेरीत भाशेन देव उलो मारता. रोखडें फास्ट डिसिजन न्हू तें, बरे भाशेन चिंतून सांगलोलें. आतां तुका परतून जरी तर उलो मारलो जाल्यार उलय सर्वेस्परा, तुजो चाकर आयकता, हीं उतरां उलय. ताच्याहून पयलीं चल, तुका हांवें आपोवंक ना, वच आनी न्हीद. गेलो, न्हिदलो. वडील जेन्ना सांगता तेन्ना सामुएलान ताच्या उतराक पाळो दिलो, ओबिडियन्स. आनी ह्या ओबिडियन्सांतल्यान, ह्या उतराक पाळो दिवपांतल्यान देवाक तो भेटलो अशें आमकां आयज दिसती पडटा. कित्याक सामुएलाक जे भाशेन एलीन सांगलोलें त्या प्रमाणे ताणें होच जबाब दिलो, उलय सर्वेस्परा, तुजो चाकर आयकता. भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाचें आसा देवाचें उतर आयकूंक, देवाचो ताळो आयकूंक, देवाच्या नांवान जे कोण उलयतात तांचें आयकूंक आनी तीं उतरां पाळूंक. आनी न्हय ह्या संवसारी मन वो संवसारी उलो जो आयज कानार पडत आसा, व्हड जायत आसा, कान फुटल्यात आयज आमचे. ह्या संवसारांतल्यो वस्तू आनीक ज्यो आशेच्यो वस्तू आसात, ज्यो आमचें जिवीत काबार करतात, त्यो आयकून त्यो पाडून आयज आमचें जिवीत भाव भयणीनो काबार जालां. आयज आमच्या फायद्याक लागून जो आवाज चल्ललो आसा, जी बोवाळ चल्लली आसा, तातूंत आयज आमची तरणाटीं, आमचीं भुरगीं वाडलोलीं सगळीं साणून गेल्यात अशें दिसता. भोव करून उदरगतीच्या नांवान, डिवेलपमेंटाच्या नांवान आयज आमी सगळीं साणून गेल्लीं आसा. कित्याक हो डिवेलपमेंट आमकां जाय आमचे उदारगती पासत, आमच्या फायद्या पासत. आनी ह्या फायद्यान हो फायदो सोदता सोदता आमी देवा कडलीं पयस गेल्यात. देवाचो ताळो आमी आयकूंक सोदिनात. आनी आयकलो जाल्यार पासून हो ताळो आमकां समजून घेवपाक वा मानून घेवपाक कितली आडखोड जाता. हेच भाशेन कोरिंत शारान जाल्लें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता. कोरिंत शार कितें भाशेन एक नांव आसा तें शार, हाबर, जे भाशेन आमचें वास्को पोर्ट आसा ते भाशेन पोर्ट सिटी. आनी हे पोर्ट सिटीन बागेवन पावलू गेल्लो जेजू शिकोवपाक, वो जेजू तांकां दिवपाक तांणी मानूनय घेतलेलो. तांचो धंदो कितें भाशेन ह्या पोर्टाचेर, हो पोर्ट जो आसलो थंयसर वेगवेगळे तरेचो धंदो. आनी असल्या ह्या धंद्यान फायदो जावपाक जाय वा आपणाक बेगीन पयशे मेळपाक जाय, तेच बरोबर आपलो बिझनस सांबाळपाक जाय. ह्या कारणाक लागून जायतीं जाणां पोजडपणाची शिकार जालीं, पोजडपणान पडलीं. थोडीं जाणां आपलें बिझनस सांबाळपाक, थोडीं जाणां आपले पयशे सुबेज करपाक, थोडीं जाण मेळटा देखून आनी सगळीं करतात देखून ह्या पोजडपणान भितर सरलीं. असल्या वेळार कोरिंताचे थोडे लोक बागेवन पावलूक एक चीट बरयतात. हें सगळें सांगून कितें चल्ललें आसा आमच्या कोरिंत शारान, ज्या शारान तुवें जेजू दिल्लो. आनी ती तांची चीट घेतल्या उपरांत बागेवन पावलू परतून तांकां चीट बरयता कोरिंतकारांक. हेंच सांगून की तुमचें जिवीत क्रिस्ता पासत, पोजडपणा पासत न्हू, तुमचें जिवीत कुडीच्या वंडावण्याक न्हू, पूण तुमचें जिवीत सोम्या पासत, ह्या पासत पोजडपणांतलीं भायर सरात. कितें भाशेन ह्या पोजडपणाचेर आयज हें वाचप नदर घालता. आयज आमी शिकार जाल्लीं आसा काय. भोव करून आयज जेन्ना आमचे लागीं आमचे मोबायल आसात, आयज मिडिया आमचे मुखार सगळें उक्तें करता. फकत एक बोट लावपाक जाय, 1 क्लिक अवे, सगळें आमकां दिसती पडटा. भुरग्यांक दिसती पडटा, तरणाट्यांक दिसती पडटा, वाडलेल्यांक दिसती पडटा, काजाऱ्यांक दिसती पडटा. आनी आयज ताचो वापर खूब जाल्लो आसा. भोव करून ज्यो पोर्नोग्राफीक सायट्स आसात, ज्यो रिसर्च केल्ले आसात, ह्यो वेगवेगळ्यो सायट आसात, तातूंत पोर्नोग्राफीक सायट्स आसात त्यो चड उजार जातात, चड ओपन जातात. भुरगीं, तरणाटीं, वाडलोलीं सगळीं आयज एके भाशेन पोर्नोग्राफीन भितर सरलेलीं आसात. आनी असले वेळार आदीं जी आमकां एक ती हळशीक, तें वायट अशें दिसतालें, हें मन पासून आयज उणें जाल्लें दिसती पडटा. सगळीं पळयतात देखून ओके टू सी. आयज बेश्टें चलता हें जाल्लें आसा. पूण हें उजार करून कितलें जिवीत आयज पोजडपणान भितर सरलेलें आसा.
ल्हान ल्हान भुरगीं आयज कुडीच्या वंडावण्यांनी सांपडलेलीं आसात, चोपक्यान पडलेलीं आसात। एकामेकाचे व्हिडियो करप, एकामेकाक मागीर ब्लॅकमेल करप, एकामेकाच्यो कुडी वापरप, सेक्शुअली एब्यूज इच अदर। हें भाव भयणीनो आयज चल्लेलें आसा तेन्ना जायते फावटी आमकां सगल्यांक, आवय बापायक, वडिलांक एक प्रश्न, कशे भाशेन सांगपाचें, कशे भाशेन भायर काडपाचें। थोडे फावटी आमीच तातूंत पडलेलीं आसात, जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक कशे भाशेन सांगतले हांव। हेंच सिट्युएशन, हीच परिस्थिती ह्या कोरिंताच्या शारांत जाता आसतना बागेवन पावलून तांकां उगडास केल्लो तो हो, तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याचें मंदीर। तुमचे भितर पवित्र आत्मो जियेता। जेन्ना तुमी जेजूक मानून घेतला आनी पवित्र स्नान घेतलां, तेन्ना पवित्र आत्मो तुमचे हे कुडीन आयल्यात, देखून तुमची कूड पवित्र। ती पोजडपणांक दिवपाची वो देंवचाराच्या हातान घालपाची न्हू, ती सोम्याचे सेवेक खातीर दिवपाची। जे भाशेन जुसेफासान आपली कूड जेजूचे सेवे पासत दिली, ह्या पासत आपणाक दूख जाताली, त्रास जाताले, ते ताणें पडोवंक ना। पांयांक जोती पासून घालिनासतना भोंवलो, उकट्या पांयांनी भोंवलो, त्रास घेवन भोंवलो, रानांतल्यान भोंवलो, उपास काडले। हें सगळें करून जे कुडीक त्रास पडटाले, बेश्टे कुडीक त्रास दिवपाक जाय म्हण न्हू, पूण जेजूचें काम फुडें व्हरचें पासत हे सगळे त्रास आपणाचे कुडीक दिले। एके भाशेन पवित्र आत्मो जो आपणाच्या भितर आसा, त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान हो इतलो वावर ताच्यान करूंक जालो। नाजाल्यार ताणें जो वावर केलो आनी जायत्या भाग्यवंतांनी जो वावर केला, तो करपाक अवघड, आमच्यान जायना, आमकां त्रास जाता, तशें भाव भयणीनो आमकां दिसता। जाल्यार ह्या पोजडपणांतली कड सरात, भायर सरात म्हूण भाग्यवन पावलून जें कोरिंतकारांक सांगलां तें आयज आमकांय सगल्यांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलोल्यांक, काजाऱ्यांक, सगल्यांक। जाल्यार भाव भयणीनो, हें आमी करतले हांव जाल्यार कशे भाशेन, कोण आमकां आदार दितलो? जुआंव बावतिस्त आपल्या शिसांक, जे ताचे शीस आसले, तांकां जेजू दाखोवन दिता। जेजू बावतिस्म घेवंक आयलो तेन्ना, वो जेजू येवचे पयलीं लोकांन जेन्ना जुआंव बावतिस्ताक विचारलेलें, तूं मेसियस? तेन्ना ताणें म्हणलेलें, ना, हांव मेसियस न्हू, हांव प्रवादी न्हू, हांव स्नान दिता तें उदकाचें, पूण म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येता, तो मेसियस, तो सोडवंडार, ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना। हें ताणें उतरां म्हणलेलीं। आनी जेजू जेन्ना बावतिस्म घेवंक आयलो तेन्ना ताचेर पवित्र आत्मो थारलेलो, पारव्याच्या रुपान ताणें पळयल्लो, देवाचोय ताळो ताणें आयकल्लो, हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत। जाल्यार हें जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा जुआंव बावतिस्त आपल्या शिसांक दाखयता। आपणाचे शीस म्हणून घडये ताणें सांबाळपाक जाय आसलो, माहें ग्रूप, पूण दाखोवन दिता, हो तो मेंढरो, तुमकां हांव जाची खबर सांगतालो, देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो। आनी ताचें आयकून ताणें दिल्लें मार्गदर्शन घेवन ताचें शीस, तातूंतले 2 जाण जेजू फाटल्यान गेले आनी जाणां जावपाक सोदलें, कितें, कोण वो? सादी वस्त ताणें विचारली ती ताचो राबितो, सोमिया तूं खंय रावता? आमी जूंय रावता आनी आमचे भोंवतणी कशे भाशेन आमी जियेता, ताचेर दल्लले आसा, आमी कोण, आमी कितें, हें सांगपाक जाता। हॅबिटॅट तें आमकांय लागता, जनवरां आसा तांकांय लागता, आमचें रावणें, आमचो राबितो आसा तो एकदम गरजेचो। ह्या पासत जूंय आमी रावता थंय पवित्रपण सांबाळ्ळें जाल्यार आमी थंयसर रावपी आसात तीं पवित्र आसतलीं। देखून आमची भोंवतण आनी आमचे भोंवतणी कोण रावता हाचे विशीं आमी चोत्राय दवरपाक गरज। जेजून तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात। ते गेले, पळयले, रावले जेजूशी, आनी तांकां खरेंच फकत एकूच रातीक जेजू बराबर रावन कळ्ळें एक सोत। आनी हें सोत आपणाकूच दवरूंक न्हय, पूण हें सोत सगल्यांक सांगपाक जाय, भोव गरजेचें सोत। देखून धांवन धांवन वचून आंद्रे पयलीं आपल्या भावाक सांगता, सिमावाक, आमकां मेसियस मेळ्ळा, देवान मागलेलो, देवान भासायलेलो तो आमकां सोडवंडार मेळ्ळा। आनी ताणें सिमावाक जेजूशी व्हेलो। भाव भयणीनो, आयज आमकां जाय तीं सोतां कळोन येतात, जाय तीं सोतां आमकां देव दाखोवन दिता। आमकां मेळटा तेन्ना पयले सुवातेर आमी तें मानून घेवपाक तयार आसा। भोव करून जें कितें सारकें आसा, सोत आसा, पूण तें मानून घेयत जाल्यार म्हाका इल्लेंशें लुकसण जावपाक शकता, तें मानून घेयत जाल्यार म्हजेर कोणूय आड वचपाक शकता।
तें मानून घेयत जाल्यार म्हजें नांव पिड्ड्यार जावपाक शकता. असल्या वेळार आमी स्वत आसा तें मानून घेवपाक तयार आसा काय जी फोट आसा तेच फोटीन आमी चलत आसा. जे भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपा विशीं आमी म्हणलां इट इज ओके. आमी सगळीं मानूंक लागलीं हय इट इज ओके. तातूंत भितर जरी तर हांवें म्हणलें ना पोर्नोग्राफी इज बॅड, आमी तें करपाक जायना अशें म्हण म्हज्या दुसऱ्या एका तरणाट्या इश्टाक सांगलें, ती म्हाका हांसतली अशें चिंतून तरणाटीं एकामेकाक सांगना. वाडलेलीं आसात तीं बिजनसाक लागून कितें आड कोत्तात वो वांकडें कोत्तात जावं पोजडें करतात वो करप्शन करतात, एकामेकाक सांगनात. आमी जाणा तें वायट म्हूण, आमी आमच्या मनान म्हणटा वो आमी आनी तिसऱ्या मनशाक वचून सांगतले हो कोत्ता तो करप्शन, हो करता तें पोजडपण, हें कोत्ता तें सारकें ना, वो आमी व्हिडियो काडून फकत शेअर करतले. ताचे भायर आमी जेन्ना आमच्या मनशांक वडकता केन्ना तरी आमी तोंड उगडलां सांगपाक भावा भयणी हें तूं जें कोत्ता तें सारकें न्हू, चुकीचें तें सोड हें सांगपाक आमी आमचें तोंड उगडटा काय? जुआंव बावतीस्त तोंड उगडटलो आसलो, आमचो बागेवन जुजेवाज तोंड उगडटलो आसलो, तांणी उगडून सांगलें. जाल्यार जेजू फाटल्यान जेन्ना वेता तेन्ना हें एक ट्रान्सफॉर्मेशन आमकां गरज. आयचें शुभ वर्तमान सोंपता आसतना जेजू सिमांवा विशीं म्हणटा तूं केफास, तुका नांव घालचें आसा तें केफास. केफास म्हणल्यार फातोर. जाल्यार हो फातोर कोणशा संदीचो फातोर जावचो आसा. हें ह्या खारव्यांक आपोवचें पयलीं जाल्यार जेजू ताचे विशीं म्हणटा हें ट्रान्सफॉर्मेशन जावचें आसा, तें जातलें आनी तें जाल्या उपरांत आमी पळयता हे सगळे शीस जेजूची खबर घेवन सगल्याक वेतले, जायत्या जाणांचें जिवीत बदलतलें. आयज आमकांय तें पावलेलें आसा. जिवीत बदल्लां काय आमी आमच्याच वस्तूंनी गुल्ल जाल्या, काय ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी चिड्डोन तशींच उरलेलीं आसा. जाल्यार ही फावटीक आमी जुजेवाजाची परब जेन्ना मनयता आनी आयचो आयतार जेन्ना जुजेवाजाचे भक्ती पासत भेटयल्लो आसा, आमी आमकांच भाव भयणीनो हें विचारपाची गरज. तयार आसा आमी स्वत समजूंक, तयार आसा आमी स्वत मानून घेवंक, तयार आसा आमी स्वत मानून घेतलां तें आमच्या जिवितान आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांक सांगूंक, जाल्यार आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक पावतल्या आनी आमी म्हणूंक पावतल्या आमकां मेसियस मेळ्ळा. यो आनी पळय आनी तुजें ट्रान्सफॉर्मेशन जावपाक मुखार सर. जाल्यार हेंच करूंक आमकां हे आयचे भेटेन कृपा मागुया. बागेवन जुजेवाजाचे मजतीन आमकां कृपा मागुया आनी आमचो गोंयचो बागेवन जुजेवाज आमकां जरी तर उत्तेजन दिता, स्फूर्ती दिता, जाल्यार आमी सगल्यांनी हें बागेवन जिवीत आपणावंक जाता. आमच्या जिवितान ज्यो वायट वस्तू भितर सरलेल्यो आसात कांय कारणाक लागून त्यो आमी कुशीन काडूंक बरेपण घेवपाक जाता. हेंच मनान दवरून ह्या आल्ताराचेर हे उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत, आमचो धंदो, आमचें धादुसपण, आमचें शिकोवप आनी आमची चिंतनां मांडण्यो सगल्यो आसात त्यो ह्या आल्ताराचेर हे भेटवणेन उबारुया. सगळीं उबी रावया. सतमानता देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेंत पाद्रावदो आनी प्रोपागांदा फिदेळ हांचे मोदें जालोली उजोत जुजे वाज ल्हानविकायेन पालोवंक वावुरलो. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी उपरासतल्या वायटाक आपल्या मुन्यारपणा वरवीं खालतिकायेन इलाज हाडूंक वावरूंक
तांकां देवाची कृपा मागुया. दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. सिलोन देसांत कातोलीक धर्म परगटूंक आनी जियेवंक आडकोळी आनी पिडापीड आसली तेन्ना जुजे वाजान काळजीदारपणान भावार्थ परगटपाचो वावर फुडें व्हेलो. आमकां मेळ्ळलो क्रिस्ती भावार्थ कोश्टां आनी आडकोळी मोदें मजबूत करूंक आनी जीं मनशां आनी भोव करून देशाचे फुडारी धर्मा मोदें फूट घालूंक येवजितात तांचें मन उजवाडावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. कॅन्डी शारांत वोशेची पिडा लागलोली तेन्ना जुजे वाजान आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पिडेवंताची सेवा केली. हॉस्पिटलांनी घरांनी तशेंच जाणट्यांच्या घरांनी जायतीं आमचीं भावां भयणी नर्सी आनी दोतोर पिडेवंताची सेवा करतात. सेवा करूंक तांकां बळ मेळूंक आनी तांचे सेवे उदेशी पिडेस्तांचे कोश्ट लो जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. जुजे वाजाचें शेगुणी जिवीत आनी पवित्रपण पळोवन ताची आवय आनी घरचीं आपुरबायेन ताका सांतुल्या म्हूण पाचारतालीं आनी हें पवित्रपण ताणें जिवीतभर सांबाळलें. सांत जुजे वाजाची भक्ती क्रिस्ती पोरचे मोदें अदीक आनी अदीक वाडूंक हो दीस भेटयला तेन्ना ताचें शेगुणी जिवीत आमच्या क्रिस्ती जिविताक बळ जावंक आनी ताची भक्ती आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांत वाडूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. जुजे वाजाच्या फेस्ता दिसाक परबे दिसाक आमचे गोंय अस्मितायेचो दीस मनयतात. ओपिनियन पोल डे त्या दिसाचो. किरीत भाशेन आमच्या गोंयांत जायते वेगवेगळे प्रश्न आयज आसात आनी लोक कोश्टवता. हे सगळ्या वेगवेगळे तरेच्या कोश्टवतल्या लोकांक वेगवेगळीं आंदोलनां जीं चलतात ती सगळीं आमी देवा मुखार दवरून हातूंतल्यान आमकां बरें जिवीत फावो कर आनी वायट आसा तें कुशीन काड म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सगळीं आमची हेर मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुजेर पातयेतल्यांक तूं केन्नाच साणिनाय. तुका उलो मारतल्यांक तूं आयकताय. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवण्या वेळार गीत घेवया. C6 पेज नंबर 30. C6. Con
म्हज्या भाव भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या नावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व थाय आमी तुका दिनवासता हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी स्वयंबाक तुवें तुजे ओगणीत पदवेचो आधार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराशी नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पर गोटुया. सोम्याचे जुआनी खाता आनी एकाल श्रीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना भावभयणीनो ह्या संवसारान जियेत आसतना जायते कॉम्प्रोमायजीस आमकां करपाक पडटात आमकां जॉब मेळचे पासत आमचो जॉब सांबाळचे पासत आमची उदारगत करचे पासत आमकां सवलती मेळचे पासत असल्या वेळार खंयचे कॉम्प्रोमायज पोजडपणाचे करप्शनाचे काय आमी देवा वाटेन रावन कॉम्प्रोमायज करून देवाक चिटकून रावपाचे कॉम्प्रोमायज आमी विचून काडटल्या इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवाक सांगुया आनी बरें तें विचून काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगळीं बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सुमियाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता ती आमचेर जट्टी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखत दिवन ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तूं म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतराक म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Amka mostra
तुवें म्हाका व्हडलें जेवण तयार केलें, म्हजो कांसो भरोन ओत्ता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केले. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयज साद्या काळाचो दुसरो आयतार आनी आयचो आयतार करीत भाशेन सांत जुजेवाजाची भक्ती वाडोवंक भेटयलेलो आयतार. भाव भयणीनो, आमच्या फिरगोजीन वयर चडटा आसतनाच पयलो आमची इमाज आसा कोणाची? जुजेवाजाची आसा. येता आसतना ताका एक जाप करून येयत जाल्यार बरें. तशेंच शुक्रारा दिसाक सांजेर थोडीं जाणां येतात तेर्स करपाक. आमची फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ म्हण धाकटोसो एक जमो आसा. करीत भाशेन जुजेवाजाची भक्ती वाडोवंक हे जमे दर एके फिरगोजीन घडून हाडलेले आसा. जाल्यार शुक्रारा दिसाक सांजेर हे तेर्स ह्या इमाजी लागीं जाता तेन्ना जाता ते भाशेन येवन तुमी भाग घेवंक प्रयत्न करचो तुमच्या घरांनी. शुक्रार करीत भाशेन जुजेवाजाक भेटयलेलो दीस. तर शुक्रारा दिसाक जुजेवाजाचो तेर्स तुमच्या घराब्यांनी करपाक तुमी जाता ते भाशेन प्रयत्न करूंक आमची तुमकां सुचोवणी. गेल्ल्या आयताराचें दान इगोर्जीन जालें 21,640 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,140 रुपया. सगळे मेळून 22,780 रुपया. फुडलो आयतार करीत भाशेन पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार. आमच्या घरांनी जी पवित्र पुस्तकां आसात थोडी पावटी आमी ती कबडान भितरूच दवरलेलीं आसा वा कोणशा खंय दवरलेलीं आसा. धुल्लो पडलेलो आसा ताचेर. केन्नाय आमी घडये उगडटा जाल्यार मातशें हें एक सुमान आमकां परतून आमी ह्यो वस्तू जाग्यार घालपाक आमच्या घराब्यान हो आमकां आदार जावं दी. तुमची पवित्र पुस्तकां बरी मानाच्या जाग्यार दवरात, ती उगडात, वाचात बाराबर घराबो कसो आनी तातूंत जी आमकां शिकवण मेळटा ती तुमच्या जिवितान घालात. पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक फुडल्या आयताराक सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक पॅरिश यूथ एसोसिएशन आनी भुरग्यांचे मीस 9:30 वाजता. दर बुधवारा सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बसवण जाता आनी शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता तुमी तातूंत येवन भाग घेवचो आनी जेजूक चिटकून रावपाक आनिकूय आमकां हे सोयेक मेळटात ते आमी वापरचे. सोनवाराचे सांजेर 6 वाजता इंग्लेजीन मीस, आयताराचे मीस आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता जातलें. 16 तारखेर सांत जुजेवाजाची परब इगोर्जेन एकूच मीस जातलें 7 वाजता. तशेंच सांकवाळे परबेची मिसां वेळ दिल्लो आसा. सकाळीं 5 वाजता तावन सुरू जावन मिसां आसतली. आमी वचून भाग घेवया हे परबेच्या मिसांनी. 18 तारखेर भाव भयणीनो, आमचे फिरगोजीन सावियोला फेर्नांडीस हाचे संस्कारणी जाता. हे संस्कारणेक आमचो बिस्प साहेब कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव हाजीर आसतलो. सांजेर 4:30 वाजता हे संस्कारणेचें मीस जातलें. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण येवपाक. आनी करीत भाशेन हे आमचे भयणी पासत जी आपलें जिवीत देवाक भेटयता आनी ही संस्कारणी आपल्या जिवितान मानून घेता तिचेर करीत भाशेन आशिर्वाद घाल म्हण तिचे पासत आमी मागुया. हे बाबतीन 17 तारखेर सांजेर इगोर्जेची साफाय करपाक आमी येतल्या. तुमकांय सगल्यांक आमंत्रण येवन इगोर्जेची साफाय आनी तयारी करपाक हातबोट घालपाक. समुदायाच्यो जमाती 15 सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी पावला फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. 17 तारखेर आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट बाल्बिनो गुयांव हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. सेंट एंड्रूज स्कूल ICSE आनी ISC कळोवंक लायता. एडमिशन्स फॉर प्री प्रायमरी, लोअर KG, हाय KG
स्टँडर्ड 1st to 9th फॉर एकाडेमीक इयर 2024-25 उक्तीं जाल्लीं आसात. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात. लागू जाता तांणी पळोवचें. भाव भयणीनो, सांगलां तशें आमच्या 16 तारखेर जुजे वाजाचे परबे दिसा आमच्या गोंय अस्मितायेचो दीस, आयडेंटिटी डे, ओपिनियन पोल डे. जाल्यार हे बाबतीन ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू घडटात, ताकाय आमचे दोळे उक्ते दवरुया. 15 तारखेर आनी 16 तारखेर 2 जमाती दवरलेल्यो आसात. तुमच्यान जाता ते भाशेन तुमी तातूंत भाग घेवचो. 15 तारखेर सांजेर 4:30 वाजता गोवा क्रिश्चन युनायटेड फोरम आझाद मैदानाचेर केरीत भाशेन ही जमात आडायता, जे सगळे क्रिस्ती धर्माचेर आड प्रचार चल्लेलो आसा वो जें वायट आमकां भोगूंक पडटा ताचे विशीं 4:30 वाजता आझाद मैदान पणजे हांगासर. 16वेर गोंयचो एकवट कळोवंक लायता. गोंयचे अस्मितायेचो दीस लोहिया मैदान हांगासर मनयतले सांजेर 4 वाजता मडगांवां. करीत भाशेन जाता ते भाशेन आमचोय वेळ दिवया. जायते जाण मुखार सरलेले आसात. आमच्या गोंयचे पासत, आमच्या वेगवेगळ्या धर्मा पासत, ज्या धर्माच्या नांवान जें सगळें वायट चल्लेलें आसा, वो धर्माच्या नांवान जे पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिजम आमच्या गोंयांत चल्लेलें आसा. आमचे मिनिस्टर आसात, MLAs आसात, ते आपणाच्या फायद्याक हे धर्म आसात तांकां वयर काडून ही उचांबडाय करपाक आपल्या ओगेपणान एक भाशेन सांगात दिता तें आमकां दिसती पडटा. पुलिसांक उजार केल्ले दिसती पडटा. तर ह्या सगळ्यान आमी आमचो ताळो उबारूंक आनीक लोकशाय, डेमोक्रेसी आमच्या गोंयांत सांबाळूंक एक उलो कसो मारपाक ह्या बाबतीन आमी सगळीं आमचो ताळो उबारुया. ह्या ताळ्यांचो सांगात आमी तांकां दिवया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लोक जावंक फुडें सरता. झेवियर आग्नेलो ओलिवेरा, तो पूत आग्नेलो ओलिवेरा आनी एस्पेरांसा ओलिवेरा हांचो रावता राशॉल. लोक जावंक सोदता जॉरेन्सिया जेसिका बार्बोजा हिचे लागीं तिदू कायतान लुईस बार्बोजा आनी लॅनी युलालिया फेर्नांडीस हांची रावता चिकाली. अर्जुन कार्मेलिनो दा रोशा मशादो, तो पूत आशिश कार्मेलिनो दा रोशा मशादो आनी आशा नरसिम्हाया हांचो रावता वास्को दे गामा. लोक जावंक सोदता एंड्रिया अरुणा एंटनी हिचे लागीं एंटनी स्वामी आनी एग्नस ग्लोरिया हांची दू रावता बेंगलोर. तांचे मदें लोक जावंक कसली आडखड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटींची फुडें सरल्यांत नवो क्रिस्ती कुटुंब घडूंक तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. शेवटाक गीत घेवया. U35 पेज नंबर 249. U35.